त्या सरकाराची कात न्ही गेंड्या सारकी जाल्या ताका कितें म्हणून पोट भरवं अशी परिस्थिती आहा पळय श्रीपाद नाईक खासदार सांगता की GMPF लोकांक मिसगायड करता म्हणून फाटल्या एक वर्साचे पेपर काडून पळय तूंच कितले फावटी मिसगायड करता तर तुवें सांगचें तूं ऑक्टोबरान म्हणटालो नोव्हेंबरान म्हणटालो डिसेंबरान म्हणटालो तुमी लोकांची फकाणां केल्यात ज्या तरेचे फट मारून चल्ले आसा त्यामुळे जर फाल्यां जर एक आमचो गोंयचो भाव जर सामान्यपणे सर नक्सलाइट जालो जर जायत हाका पूर्णपणे जे आसा ती सरकार दवरता 2014 सालांत जेन्ना लोकसभा निवडणुका आशिल्ल्यो तेन्ना माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींचे भाशण हांगा बशिल्ल्या खूब जाणां कडेन आसतलो व्हिडिओ 25 तारीख पर्यंत सरकारान कांयच निर्णय घेवंक ना केंद्र किंवा राज्य सरकार आणि मायनिंग सुरू करपाचो निर्णय काय घेवंक ना जाल्यार 26 तारखेक मायनिंग बेल्ट टोटल बंद करतले निषेध म्हणून आणि आमी बाकीच्या जे आमचे पणजे फोंडा म्हापसा ह्यो जी बाजारपेठ आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले की विनंती करतले की तुमी आमकां सपोर्ट करचे आणि त्या दिसा ती बाजारपेठ बंद दवरची असो एक एरिया वायज ग्रुप वायज इलेक्शन डिक्लेअर जातकच त्या वाड्यांनी वचून हेंच्या अगेन्स्ट काम करपाचें हेंकां मत घालपाचें ना हें आमी सांगतले.